147 बरें. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर म्हणटा तशें आयज आसा मंडे. सो आमी न्हय म्हणटा तशें मडगांव वचपाक आतां सद्या भायर सरल्या. सकाळची न्हय 9 9:30 जाल्ली आसा. सो म्हणटा तशें फायनली आयज प्लॅन केलो आमी वचपाचो. काल तर पॉसिबल जावंक ना. सो ताका लागून आयज फायनली आमचो प्लॅन जालो आनी पळय आमी रेडी जाल्ली आसा आनी ऑफिस संजय. हाय. सो पळोवया आतां. एक्चुली आमी न्हय मडगांवाच लोकेशन दवरलेलें आयज, बट अशें चिंतलें की ना की परवरी कवर करया. परवरी, पणजी आनी मडगांव प्लस वास्कोचे सुद्दां थोडे आमी ऑर्डरी घेतलेले आसा. सो अशे तरेन म्हणटा तशें लोकेशन पळोवया कितलें कवर करता तितलें. सद्या न्हय सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें आमी परवरी वयतली. म्हटल्यार लोकेशन जें आसा तें कवर करीत अशी वयतली. पयलीं परवरी कवर करतली, तेच्या मागीर पणजे, पणजेसून वास्को गेली जाल्यार आनी वास्कोसून मागीर मडगांव. वास्कोचे पळोवया. एक्चुली ऑप्शनाक म्हणून अशें ऑर्डरी घेतल्या. कवर करतलीच अशें म्हणून घेवंक ना, कारण जितले ऑर्डरी आसा ते एका दिसान तर कवर जावपाक पॉसिबल ना. ताका लागून आनी तेच बरोबर न्हय ब्लॉग जो आसा न्हय तो मदीं मदीं हांव कंटिन्यू करतलें, कारण फूल ब्लॉग करपाक न्हय पॉसिबल जायना. एक तर इतलें वत, तेच्या भायर आमकां ऑर्डरी बीन बेगिना अशें कवर करूंक जाय आनी लोकेशनां भरपूर लांब लांब अशीं सुद्दां आसा. ताका लागून मदीं मदीं ब्लॉग करपाक न्हय खरेंच सांगता पॉसिबल जायना, बट जितलें जाता तितलें पॉसिबल हांव ब्लॉग शूट करतलें. सो या न्हय तर चला या. आनी मातशें आमी लेट भायर सरली, कारण मदीं न्हय आमकां ट्रॅफीक सुद्दां गावता. सो थंय टायम वेस्ट जाता. ताका लागून मातशी लेट भायर सरली. तर सद्या आमी आमच्या घरा कडेन आसा, नेवीन घरा कडेन. तर चला या. हांगसर काम चालू आसा सद्या. तर मेन काम जें आसा तें आनीक 2-3 दिसांनी आमचें स्टार्ट जातलें. तें तुमकां फुडें पळोवंक गावतलें. तर सद्या मडगांवां या, वचून येवया. ओके, तुमकां लूक दाखयता आमचो. सिंपल असो आयचो लूक आसा. चड कांय व्हडलेशें ड्रेसअप करूंक ना. एक तर इतली गरमी आनी तितून ड्रेसअप बीन करा म्हटल्यार जायना. सो सगळ्यान पयलीं संजयाचो ड्रेसअप दाखयता तुमकां. पळयात हो आसा संजयाचो ड्रेसअप. आनी बॅकग्रावंड मातसो अवॉयड करा. भरपूरशें कितें कितें सामान दिसतलें तुमकां. सो पळयात हो संजयाचो लूक आसा. सिंपल दवरला. तिणी जॅकेट घातला, कारण एक तर वत लागता न्हय ताका लागून. वताक मातशें जॅकेट बरें पडटा न्हय रे, हातीक बीन काळें पडना तितलें. मागीर गरमी मात भरपूर जाता. तेज्या उपरांत वायट शूज घातले हे पळयात. सो अशा तरेन संजयाचो लूक आसा. आतां तुमकां म्हाजो लूक दाखयता. तर गायज हो आसा म्हाजो लूक. हो ड्रेस तुमी ऑलरेडी व्हिडियोन पयल्यात आसतलो. भरपूरशे व्हिडियोन हांवें घातलेलो आसा. तर हो पळयात सिंपल असो दवरला, कारण न्हय आयज म्हाका म्हणटा तशें ड्रेसअप बीन करून खरें बेजार येतालो. इतले गरमेन एक तर इतले लांब ऑर्डरी घालूंक वचप तेंच न्हय खूब व्हडलें आसा म्हाका लागून. तर हो पळयात, कारण गरमेन खूब नाका जाता आनी ते बीन ट्रॅवल करप म्हटल्यार 2 व्हिलरीचेर आनीक त्रास जाता. तर अशा तरेन सिंपल असो ड्रेस घातलेलो आसा हांवें. आनी कॉटनूच घातला, कारण मागीर दुपट्टा बीन बरी यूज जाता, वत बी लागता न्हय ताका लागून. तर तुमकां कळ्ळें आसतलें हो आमच्या दोगांचो लूक आसा. तर चला या, फुडलो अपडेट तुमकां कळटलो कशा तरेन आमी ऑर्डरी कंप्लीट करता. ती बीन ह्या वताची म्हणटात तशी न्हय रे. दोगांची आयज तोंडां जी आसा न्हय ती सामकी हें आसा, कारण एक्चुली सकाळींच न्हय आमकां उठपाक बीन बेज्जार येतालो, कारण जायना ह्या वताचें. लास्ट टायम आमी पिण्णे गेल्ली न्हय तेन्ना आमकां खबर आसा हालत कितली काबार जाल्ली. तरी बट चला या, ऑर्डरी कंप्लीट करया. आनी सबस्क्रायबरांक सुद्दां आयज मेळटल्या. सो ती एक एक्सायटमेंट मनानसून आसात म्हज्या. तर या चला. आनी ती पळयात आमी थंय गाडी दवरल्या. सो पार्सलां बीन घेवन येयल्या. तर या चला. आनी जाता इतले बेगिना येवया. जाता इतले बेगिना पावोंक जाय. मडगांवसून येता म्हणसर आमकां मागीर येताना लेट जाता. उदकाची बॉटल बीन घेवंक ना हांवें. कितें रे आसूं, भायरसूनच घेवया घरा वचून. सो हे पळयात हें काम आसा तें 2-3 दिसांनी आमचें स्टार्ट जातलें. एक्चुली न्हय कालूच वचपाचें आसलें हांव. संडे न्हय एक्चुली सांगता, संडे प्लॅन म्हाजो कॅन्सल जालो, कारण ह्या कामा खातीर. हें काम काल स्टार्ट जावपाचें आसलें, बट तें जावंक ना थोड्या रिजनाक लागून. सो ताका लागून म्हाजो टायम म्हटल्यार संडे हें जालें. ताकाच लागून हांवें म्हाजो चेंज केलो, प्लॅन चेंज केलो. ताका लागून आयज वयता. परत जर 2 दिसांनी काम स्टार्ट जायत जाल्यार परत वचूंक पॉसिबल जावचें ना, कारण काम चालू आसतना म्हणटा तशें मम्मी मागीर एकली खंय धांवपळ करतली न्हय, ताका लागून म्हाकाय रावचें पडटा. आनी मडगांव अशें आहा की रोखडें वचून काय येवं शकना. ताका लागून 2 दिसांनी स्टार्ट जातलें. तें दाखयता मागीर तुमकां. चल या. तर चला या. हो पळयात संजय.
सो हे पळय हे करपाचें आसा आमकां काम हे आसा ना ते आनी हांगसर सगळें बांदकाम येतलें गरमी तर चला या हे वत पळोवन जाय भंय दिसता चला तर गायज आमी न्हय परवरी पावली परवरी म्हटल्यार न्हय फर्स्ट ऑर्डर आसा ती सद्या दिवपाक येयल्या आनी आमकां इतलें ट्रॅफीक गावलें न्हय बाबा म्हणजे कितलें तें ट्रॅफीक न्हय रे जबरदस्त ट्रॅफीक इतलें जाणां की तें कवर जायना सो फायनली कवर केलें आमी आनी आतां सद्या परवरी आसा फर्स्ट ऑर्डर दिवपाक येयल्या तर आतां ऑर्डरी दिवपाक स्टार्ट म्हणटात तशें सो सद्या परवरचें लोकेशन घेतलें आमी चल या हे कितें म्हणटात ते ट्रॅफीक बीन गावलें न्हय बेजार येता न्हय रे त्या ट्रॅफिकान तुका गाडी काडप चल या दिवन येता हांव न्हू सो गायज हे पळय फर्स्ट ऑर्डर दिता हांगाच रावता वचून येता हॉटेल केजी न्हू नुस्तें बरें मेळटा मरे थंय तर गायज आमी न्हय आमची फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट केली कवर केली आनी आतां सेकंड ऑर्डरीचें लोकेशन पळयता सो हांगसर ना इतलो धुल्लो आनी इतले हे आना ट्रॅफीक जॅम जाता भरपूर धुल्लो पळय कसलो आहा तो हे पळय हांगसर आसा सद्या आमी परवरीच आसा सद्या आनी संजय हांगसर लोकेशन पळयता सो एक्चुली न्हय आंटी म्हाका बस म्हणटाली म्हटल्यार फर्स्ट ऑर्डर दिवपाक गेली पळय ती आंटी म्हाका बस म्हणटाली बट आयज बसों शकना हांव कारण न्हय बसलें न्हय जाल्यार थंयच म्हणटा तशें 10-15 मिनटां वयतात आनी ऑर्डरी भरपूर आहा कवर करपाचें न्हय तेका लागून म्हणटा तशें आयज हांव चड अशें म्हणटा तशें बसचें ना कारण न्हय म्हाका जाता इतलें बेगिना कवर करूंक जाय त्या मडगांवसून वास्को बीन आसा न्हय तेका जाल्यार आता सेकंड लोकेशन खंय आहा परवरी ना खंय तरी 3-4 ऑर्डरी परवरी ना तर कांयच आमी न्हय परवरी कवर करीत येयली म्हटल्यार परवरचे ऑर्डरी कवर केले आनी सद्या आमी न्हय पणजे आसा सामकी पणजे आसा सो हांगसर एक ऑर्डर आसा 1 kg ती सद्या कंप्लीट करूंक रावल्या आनी आमचो प्लॅन असो आसा सपोज आमी सावड्ड्या सायडीन गेली न्हय सावड्ड्या शिरोडा सायड गेली न्हय जाल्यार हांव म्हाज्या व्हडल्या मावशेगेर मातशें वचून येतालें म्हटल्यार शिरोडा तांकां लागीं न्हय निरांकाल धांवपळ लागीं पडटा शिरोडच्यान सो पळोवया कशें कितें प्लॅनिंग जाता तो कळटलोच तुमकां फुडें जाल्यार वचून येवया म्हटलें इतलें लांब वयतात न्हय आमी केंस पळया म्हजें आयज म्हजें न्हय फेस बीन खंयच्या खंय आसतलें आं कारण आयज हांव सामकें ऑर्डरीच्या हितून आसा ऑर्डरी घालपाक जाय कशेंय करून आमकां म्हटल्यार कामान सामकें या बिजी म्हणटात तशें सो आयज काम म्हटल्यार काम आमी सामकें मनाचेर घेतलेलें आहा तेका लागून आयज आमचो फेस खंयच्या खंय ऑयली बीन आसतलो तर पळोवया हांगसर रावले आमी वेट करता सद्या बाकीचे परवरचे तर कवर जाले आतां पणजेचे 2 ऑर्डरी आसा म्हणलें एक्चुली न्हय आयज आमी जे फीश करी गरम मसाला आसा न्हय तेच ऑर्डरी घेवन येयले रेड चिली पावडराच्या ऑर्डरी घेवन येवंक ना कारण तो स्टॉकान ना तेका लागून एक्चुली आमच्या वांगडा एक जोक जालो आमच्या वांगडा कसलो जोक जालो रे आमी न्हय संजय स्कुला कडेन ऑर्डर दिवपाक रावल्ली आनी एकलो येयलो आनी संजय विचारपाक लागलो फ्लिपकार्टाचे ऑर्डरी रे काय म्हणून फ्लिपकार्टकार रे काय म्हणून तेका दिसलें हो फ्लिपकार्टाची आपली ऑर्डर आसा काय म्हणून विचारपाक लागलो मागीर एक्चुली आमी तेका सांगलें की ना आमी फ्लिपकार्टाची न्हू म्हणून सो संजय स्कुला कडेन ऑर्डर आसली आमकां पळोवया कॉल करया तेका एक सबस्क्रायबर म्हणजे आमकां येवपाचे आहा पळोवया तेजो वेट करता अजून आमी त्या मागीर न्हय डायरेक्ट आमी आतां मडगांव वयतली काय वास्को वयतली मडगांव वास्को या सो पयल्याक वास्को वयतले आनी मागीर मडगांव वयतली मडगांवसून सावड्ड्या शिरोडा त्या सायडीन कवर करतली रिटर्न येवया सो गायज चला यो आवाज येता की ना काय खबर आहा कारण इतले गाडयो चालू आसा तर
चला ही ऑर्डर कंप्लीट करताना मागीर मेळटा तुमकां कांबा. तर गाय सध्या आमी नाही पणजेत आसा. ऑर्डरी आमच्या कंप्लीट केले आणि सध्या आमी ब्रेक घेतला म्हटल्यार कितें तरी खावपाक रावले कारण सकाळी अशी भायर सरलेली नाही. सो तेका लागून चड हेवी अशी कितें खावंक नासलें आमी. आनी हो पळय हांगसर कितें खाता रे. पयले फावट खाता मरे तूं एकलो हांव खान बीन. सो एक्चुली नाही आमी पेट्रोल पंपार रावली. सो तो पेट्रोल घालून येता म्हणसर हांगसर हांवें म्हणटा तशें थंड घेतलें सॉफ्ट ड्रिंक बीन घेतलें आनी बसलेले. मागीर तो येयलो खावपाक म्हटल्यार म्हाजें जालें खान. सो आतां तो खाता. तर आतां डायरेक्ट आमी वास्को वयतलीं. मदीं गॅप घेवची ना आनी मागीर जेवपाक बीन खंय रावतलीं. तरी मम्मी सांगताली वयताना टिफीन बीन घेवन वचा कितें खावपाक बरें. एक्चुली भायलें नाय आतांशें वताचें अजिबात खावपाक जायना. वताचें नाय खरें सांगता ऑयली बीन आतां नाय भायलें कितेंच खावंक जायना. बट आमी येताना कांय घेवन येवंक ना गडबडीन न्हय सगळें. सो भायर कितें तरी खावचें पडलें. जालें या न्हय आतां पेमेंट केलो न्हू. सो चला आतां या. स्प्रायट घेतलेली हांवें. सो परवरी आनी पणजे कवर जाले. आतां वास्को कवर करया आनी तेच्या मागीर मडगांव. सो गायज आमचो नाही फेस पळय वता फिरत फिरत कसो जाला तो. आनी सद्या आमी नाही वास्को एअरपोर्ट आहा पळय थंय आसा. म्हटल्यार वास्को आमी पावली वदळ आनी तेच्या मागीर ऑर्डरी सुद्दां कवर केले. आतां आनी एक ऑर्डर आसा सो ती सद्या आमी कवर करतली आनी तेच्या मागीर मडगांव वयतली. हालत नाही काबार जाल्या खरी. म्हाजें तोंड पळोवन तुमकां कळटाच आसतलें. वताचें नाही नाका जाता म्हटलें. आयज नाही मातशें म्हाका वायट दिसलें कारण खूब जाणांना जायतीं जाणां सांगतालीं यो मातशें बस नाही 5 मिनटां बस नाही. बट खरें आयज बसपाक टायमूच ना आमचे कडेन रे. ना मागीर येता नेक्स्ट टायम येता. मातशें ऑर्डर आयज भरपूर आसा न्हय. सो मातशें वायट दिसता की नेक्स्ट टायम येता बस 5 मिनटां बसता पॉसिबल ना जाय. तर आमी सद्या आसा म्हटल्यार वास्को एअरपोर्ट आहा. सो एअरपोर्टा कडेन आसा. लोकेशन पळयता फुडलें लोकेशन खंय आहा तें. कितें कितें जालें कांय ना. तर गाय सद्या आमी नाही सामकी म्हणटा तशी खंय आसा रे. बिर्ला टेंपल. बिर्ला टेंपल आसा नाही थंय सामकी आसा. कितले फावट अशी येवन वयता पूण नाही देवान वचपाक आमकां अशें हेंच जायना की बाबा केन्ना वयतली. आमी स्पेशली येतली आतां प्लॅन करून. कितले फावट ह्या सायडीन येयले गेले बट नाही देवान वचपाक ना हेंच मेळना आमकां सामको म्हणटा तसो जाय रे. आनी हे पळय फुड्यान आसा आमच्या देव. हय फुड्यान आसा. इतले क्लोज आसा की म्हणटा तशें आमी वचोंक पावना. दाखयता तुमकां येयल्ले फावट काम 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 येतानाय काम घेवन येता वयतानाय गडबड घेवन वयता सामको. सो तुमकां देवूळ दाखयता हांगसूनच दाखयता आनी मागीर हांगसूनच दर्शन घेवया आनी या आमी. सो गायज हे पळयात बिर्ला टेंपल सामकें म्हणटा तशें. हांगसूनच तुमी बीन दर्शन घेया. हे पळयात. सो सद्या देवूळ नाही बंद आसा. सो सद्या नाही देवूळ बंद आसा. ते पळय दार बंद आसा आनी रातचें एक्चुली येवपाक हांगसर बरें दिसता आसतलें. पळय बरें दिसता सामकें न्हय. बंद आसा. सो चला आतां आमी या फुडें कंटिन्यू करया. हांगसर ऑर्डर आसा आमकां एक. तर खंय ती कितें ITC कितें तरी सामकी ITC कडेन वचूंक जाय. तर चला या आनी मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना येवया दर्शन बीन घेवपाक. पूण भायरसूनच दर्शन घेतलें आमी. बरें दिसता देवूळ. रातचें तर बेस्ट दिसता आसतलें. खंय आसा सद्या आमी आतां वार्का पावले. तर काय सद्या आमी वार्का आसा. इतले गांव फिरले आमी आयज जाणा म्हणजे भरपूरशे लोकेशन आयज कवर केले आमी रे. पूण आजुनूय आमी पोटाक अशें कांयच घालूंक ना. जेवंक ना आमी
तर मातशे पेट्रोल पंपार जे कितें खाल्लेलें ते बीन कितें खाल्लेलें सिंगल लायक पावरफुल डिश घेतली. कसली डिश घेतली ती? हांवें कितें तरी ऑर्डर केल्लें न्हय बाबा भयंकर इतले वस्ट असले जाणा कितें तरी ऑर्डर केल्लें हांवें एक्चुली हेणीच ऑर्डर केल्लें हॉटडॉग हॉटडॉग म्हणून कितें तरी ऑर्डर केल्लें हांवें आनी खूब जाणां खाता आसतलीं खूब जाणांची फेवरेट आसतलें बट म्हाका एक्चुली खबर ना तिची टेस्ट कशी आसतली म्हणल्यार ना हांवें एक्चुली पळोवंक नासलें संजयान पयलें संजयान ऑर्डर दिल्ली कळ्ळें ना तुवें म्हाका सांगलें तें घे तें म्हाका अशें दिसलें कितें जाणा तें हांवें दुसरें इमॅजीन केल्लें मागीर पळयतना दुसरें जालें सो आतां न्हय पोटाक आतां इतली भूक लागल्या ना सो सद्या आमी हांगसर रावल्या खंय रावल्या रे खंय रावल्या आमी आतां जमणीर खंय तें व्हड वारका या बेनुल्लीम वारका सो सद्या आमी वारका आसा वारका रावल्या वारकान एक्चुली 2-3 ऑर्डर या ते कवर करतली आयज खरें सांगूंक ना जाल्यार जीव इतलो काबार जाला ना तें सांग तुमकां भरपूर म्हणटा तशें खरो जीव काबार जाला म्हजो सो चला ऑर्डर कंप्लीट करता हांव सो म्हजे सबस्क्रायबर येयले ताका ऑर्डर दिता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो गायज फायनली न्हय आमच्यो ऑर्डरी हांगसले कंप्लीट जाले आनी लकीली म्हणटा तशें न्हय दोनूय म्हजे सबस्क्रायबर हांगाच येयले व्हरपाक ऑर्डरी सो बरें जालें तर आतां डायरेक्ट मडगांव वयतली आवाज म्हजो बसलो भुकेन जाणा भूक तर भरपूर लागले सो आतां मडगांव वयतली आनी जर आमकां लेट जर जालो न्हय जाल्यार मावशेगेर निरंकाल दाबाळ वचोकूय पॉसिबल जावचें ना कारण ते मातशें जंगल एरिया अशें आसा न्हय तरी पण हांव ट्राय करतलें वचपाची कारण सावाड्डे वयतलें न्हू पळोवया कशें कितें तें तुमकां कळटलेंच फुडें तर चला या आसता कितें पोटाक भूक लागली तेजें सॉल्युशन काड कितें पोदळच्यान हेका सांगता कितें खावया रे रावत ना खंय आनी आमी आतां सद्या आसा मडगांवां बस स्टँडार रिपॅर ऑर्डर दिवपाक रावले सो मडगांवां 2-3 ऑर्डर या ते कंप्लीट करूंक जाय आतां जीव तर काबार जालो आनी हेका हांसोंक येता कितें हांसता भूक लागली पोटाक हांसोंक येता हेका म्हाका व्हरत ना अरे चल्ले रावया नात रावना आनी हांसता पोटानसून हांसोंक येता पळोवया रावले आमी हांगा ऑर्डर ही ऑर्डर दिवन तरी आतां खावपाक जाय मातशी वत रावतलें आमी असो प्लॅन आहा पळोवया आतां आळसूय काडटा मदींच जीव काबार जालो कितें जालें जीव एक्चुली नाही काबार जाला आनी हो म्हाका विचारता अशें ऑर्डरी घालपाक मजा येता गो काय म्हणून कितें एक्चुली हेकाय खबर आहा कितली हालत काबार जाता आनी तरी विचारता मजा येता काय म्हणून तर काही हांगसर आमी रावल्या पळोवया आतां बस 2000 years later. फायनली नाही आम्ही वडापाव खाता आणि चहा घेऊन तर ना आम्ही सो फायनली वडापाव खाल्ला आणि खंय बी इतलो टेस्टी आसा वडापाव हय हय तेजे बरोबर च्या वडत खाली फोन सो गाइस
फायनली म्हणटा तशी मातशी च्या बीन पिली आणि एकदम घट जाली म्हणटा तशी आता खंय तरी एनर्जी येयली आणि च्या नाही खर्रे सांगता इतली बेस्ट जाणा खर्रे म्हणटा तशी मेन म्हटल्यार ना आमकां जशी टेस्ट जायना तशी टेस्ट गावली ना रे वडा पाव बीन सामके बेस्ट खर्रे हांगचा तर पळय काकीचो हांगसर गाडो आसा आणि गाड्याचेरूच स्पेशली आमी रावली सो आतां हांगसर म्हणटा तशें कितले ऑर्डरी 4 टोटल ऑर्डरी उरले आमचे दिवपाचे सो घरा पावता म्हणसर बरो लेट जातलो आय थिंक सो ते पळय डस्टबीन आहा थंय सो बरो लेट जातलो म्हाका दिसता घरा पावता म्हणसर आयज खंय घरा पावता म्हणसर जीव इतलो काबार जातलो जाणा आनी मम्मीक आजून हांवें कॉल करूंक ना कारण मोबायल सामको बिजी एक तर म्हटल्यार लोकेशन पळोवपाक लागून बिजी सो कॉल करूंक गावना आतां कॉल करतलें हांव तिका आनी मावशेगेर वचपाचो प्लॅन पळोवया आतां कसो कितें जाता तो वचपाचें तर आसा म्हाका हांवें फ्रेंडाक म्हाज्या कॉल केल्लो म्हटलें मावशेगेर दिसलो हांव येवपाचें आसा म्हणून आतां पळोवया कशें कितें येवंक वचोंक ना जाल्यार मूड ऑफ मागीर सामको म्हणटा तसो कारण खूब दिसांनी वचपाचो प्लॅन केला ना तेका लागून आनी मागीर तो उरल्या नाही पार्सलां ती सद्या पळयता तो कितली उरल्या म्हटल्यार ओवरऑल 4 पार्सलां आसा जी दिवपाची आसा बोरी वचूंक जाय आमकां बोरी सावड्ड्या बोरी त्या सायडीन सो हांगसर न्हय काकीक तो विचारता गजाली पाहिजे ए सावड्ड्या बीन त्याच सायडीन पडटा ती पळय आसा काकी म्हटल्यार आमकां पयलीं बोरये वयचें पडटलें काय सावड्ड्या वयचें पडटलें मागीर बोरये भरपूर लांब लोकेशन आसा पळोवया हालत तरी कितें जाली आनी टायम नाही सांगपाक गेले टायम कितलो आसतली माझो मोबाईल हेजो मोबाईल बंद पडलो माझा कॅमेरा बंद पडलो आता मोबाईल यूज करता हांव दाखयता राव आतां टायम नाही सामकी 7 जाल्ली आसा आनी अजुनूय आमी नाही बोरये आसा बोरये ऑर्डरी आमचे नाही घालून जायत ना अजुनूय आनी एक्चुली 3 ऑर्डरी उरल्या अजुनूय 3 ऑर्डरी उरल्या सो आता हालत नाही काबार जाल्ली आसा आनी 500 असे बी ना आनी म्हणटा तशें जिवन म्हटल्यार आमच्या भितर तितली ताकद ना की ऑर्डरी कंप्लीट करपाक तरी बऱ्या तरेन कंप्लीट केले आमी तरी पूण न्हू म्हणटा तशी साकवें मागीर फोंड्या सायड ऑर्डरी उरलेले आसा सो आतां पळोवया फुडलो प्लॅन कितें आहा तो मावशेगेर वचपाचें म्हाका कांय कळना कारण ती एक तर जंगल एरिया निरंकाल दावा सामकी पॉसिबल ना आनी भरपूर लॉंग बी आसा येताना सामकें ना म्हटल्यार ती एरिया एकदम जंगल टायप आसा जंगली आसा सामकी तर रिस्की बी त्या सायडीन आसा आनी आमी दोगांच आसा आनी मेन म्हटल्यार थंय नेटवर्क इश्यू बी आसा सो मोबायल बीन डावन पडलो बंद पडलो म्हाजो खबर ना आतां उरतलो कितलो टायम तर आतां आमी हांगसून रिटर्न वयतली आनी 3 ऑर्डरी उरल्या ना ती एक तर नेक्स्ट वीक हाडटली ऑर स्पीड पोस्ट करतली खरें सांगूंक जायना जाल्यार खरें जिवीतलो आमचो काबार जाला ना बऱ्या तरेन कंप्लीट केलें आमी ना म्हटल्यार कितली लोकेशनां लॉंग सामकी न्हू रे सद्या आमी बोरी आसा बोरी आनी बोर जाले सामकी आमी ट्रॅवल करून कमर बीन दुखता सामकी पळोवया फुडलो अपडेट दिता तुमकां सो चला या डायरेक्ट घरा वयतल्या आनी ऑर्डर हे कंप्लीट करचें ना सो जेंची कोणी ऑर्डर पावोंक ना प्लीज राग धरनाका कारण आमची बी हालत काबार जाल्या न्हू रे सो चला या आतां आमी या ना या गाडी बीन आमची जॅम जाली आसतली दीसभर भोंवता न्हय तर चला या आतां
येयली घरा येयली एरीचा आवाज खंय गेली तुम्ही दिसभर खंय आसली यो गे गे यो कितें हाडलें आपलें तर गाईज फायनली आमी घरा कडेन पावली हय रे पळयता रे राव रे हाडटा तो पॅन आपल्याक आनी पळया एकदां सो जस्ट नाव आमी घरा कडेन पावली आनी 10 जाले सामकी बरो काळोख जालो सामको येतना भरपूर ट्रॅफिक गावलें आमकां आनी तेज्या भायर न्हू हांव पळय हाडटा तो फकत तर जस्ट नाव आमी पावली आनी तेज्या भायर इतलें ट्रॅफिक इतलो जीव जॅम जाला ना तितून मोबायल डावन बॅटरी लो आमची तेजी बी आनी म्हाजी बी सो 2-3 ऑर्डरी उरले ते पॉसिबल जावंक ना आमकां घालूंक आनी इन्फॉर्म करूंकूय आमचे कडेन तितली बॅटरी नासली की आयज ऑर्डरी आमी ते 3 उरले ते कंप्लीट करूं शकना म्हणून आनी येता येताना आमी सांकळे गेल्ली म्हटल्यार सांकळे बाजार आयज सोमारा सो थोडीशी शॉपिंग केली बरी शॉपिंग केली शॉपिंग म्हटलें कितें आनी 6 जाणां मम्मी तूं तो इतले 6 जाणां मिरसांगो नासले मिरसांगो विचारूंक सोदताली आमी एक्चुली हय बेडगी म्हण बाकीचे ते म्हण गांवठी मिरसांगो प्रॉपर तुका म्हापसात मेळटा ते खंयूय घेवं शकना आमी न्हू आनी पेडणे मेळटा बरें कारण ते हरमलची बीन येता तेका लागून सो ही पळय शॉपिंग दाखयता पळय सो हांगसर न्हय शॉपिंग केलें थोडीशी म्हाका लागून मम्मीक लागून आनी संजयक लागून आनी आईक लागून सो थोडीशी शॉपिंग केलें सो ती आतां पयतली न्हांवपाक जाय जेवपाक जाय हालत काबार जाली सो काही चलता आनी थोडेशे मँगो घेवन येयला चला आयचो व्हिडिओ हांगसर एंड करया आपल्याक आनी एटेन्शन जाय तुमी कितें करा आपल्याक एटेन्शन जाय कितें असो बसला पळय तो आतां तो मम्मीक सांगता खाजय म्हणून कितें तरी कर फ्री बसो नाका कर आपल्याक एकदां खाजय सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ आमचं देव बरें करूं बाय बाय गुड नाईट बाय बाय म्हणात मगे बाय बाय गुड नाईट बाय ए एरी एरी बाय बाय पहिले ते बाय बाय चला